खण वेवसाय सुरू जातलो म्हूण सरकार फटीची आश्वासनां दितात. खण वेवसाय सुरू करपा विशीं योग्य तसो अभ्यास केल्लो ना जाल्यार हो वेवसाय परतून बंद पडटलो अशें पर्यावरण मोगी क्लाउड आल्वारीस सांगता. गोंयचो खण वेवसाय आतां रितसर गरजेचे पर्यावरण परवाने घेतल्या उपरांतूच सुरू करचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. हाका लागून वर्सभरा भितर खण वेवसाय सुरू जातलो काय ना हो दुबावूच आसा. So how soon mining will start? Mining केन्ना सुरू जातलें? एवरीबडी सगळे जाण विचारतात केन्ना सुरू जातलें आणि चीफ मिनिस्टर म्हणटा 3 म्हयन्यान सुरू जातलें. आमी सगळे 15 दिसान सुरू जातलें. एवरीबडी इज गिवींग ऑल दीस फॉल्स डेट्स. कित्याक म्हण आतां मायनींग आतां तें बंद जालां तें आतां ताका सुरू करपाक इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट मस्ट बी डन प्रॉपरली. सारकें करूंक जाय आनी सारकें करिना तर परत बंद जातलें. तो मातसो तांच्या दिमागान वचूंक जाय, सरकाराचो दिमाग वचूंक जाय. कित्याक म्हणजे अनलेस यू डू थिंग्स प्रॉपरली मायनींग कॅनॉट रिस्टार्ट. आमी कितली विनंती केल्या, इतले लोक आमी मायनिंगाचे जाग्यार इतलो विरोध केला. प्रमोद सावंत म्हणटात हायकोर्टाच्या आतां हायकोर्टान कायदो काडला त्या कारणान आमकां सुरू करूंक जावचें ना म्हण. पण हायकोर्टान कांय म्हणूं ना. तुवें म्हणलें कित्याक आमी इसी नाका म्हण आनी आमी सुरू करता म्हण. हायकोर्टान तें म्हणूं ना. तें हायकोर्ट हॅज नॉट सेड दॅट यू स्टार्ट मायनींग. यू सेड दॅट यू वॉन्ट टू स्टार्ट मायनींग विदावट इसी. हायकोर्टान तुका आतां बंद केलें, आतां तुमी म्हणटात हायकोर्टान आमकां बंद केलें म्हण. सो दॅट इज नॉट प्रॉपर. यू डू थिंग्स प्रॉपरली. यू कॉल आनी तुमी आतां चर्चा करता मायनिंगाची पॉलिसी तुमी तयार करता. तुमी मायनिंगाच्या लोकांक कित्याक आपयतात? आतां वेदांताक आपयतात, फोमेंतोक आपयतात, दुसऱ्या लोकांक आपयतात. लोकांक कित्याक तुमी आपयनात? Why you are not calling the people who are involved in mining, who are suffering from mining, who like truck owners, equipment manufacturers, people from the village? तांकां कित्याक आपयनाय तूं? हे निर्णय आतां कोण घेता? मुख्यमंत्री, मायन्स मिनिस्टर आहा म्हूण आनी डिरेक्टर ऑफ मायन्स आनी 1-2 दुसरे मनीस ते मायन्साचे डिपार्टमेंटान बसल्यात. ते निर्णय घेतात आनी ते कोण कन्सल्ट करतात? ते मायनिंगाचे ते पयले ते लीज होल्डर तांकांच कन्सल्ट करतात. सो दॅट इज नॉट प्रॉपर. You must consult with everybody and do things properly.